कोण उलयता? Judgment जे on 17/2 has strike down the rules under section 17(2) of the Town and Country Planning Actaचेर आमी सगळे पेटिशनर्स तांकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच we hail what the judgment has been given by the High Court. The attempt made by the government BJP हे सगळे आज लूटमार जाला, लूटमार जे आयज चल्लां ते इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट फॉर गोवन्स गोंयकारां पासत हे आयज जो सरकार सगळे भायल्याचो जाला लँड माफिया. इट इज दॅट BJP जावन तो TCP मिनिस्टर जे आयज लँड माफियाचो ब्रोकर जाला. सगळ्याक पळय जे लँड कन्वर्जन जावं हिल काटिंग बॅकडोर एमेंडमेंट्स दीस करप्ट गव्हर्मेंट जे आमकां गोंयकारांक आयज फटयला जे जायते TCP मिनिस्टर हॅज बिकम अ ब्रोकर ऑफ दीस लँड शार्क एंड ही हॅज लॉस्ट ऑल द मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑथॉरिटी टू रिमेन. आय थिंक he should resign immediately. TCP Minister of Goa, Vishwajit Rane, should resign, and our Congress demands that he should resign on moral grounds. There is no credibility left of him. Press initially he said, I will appeal what the judgment has been given by a Honorable High Court. He will appeal in Supreme Court. Help kuru. Then finally 10:30 he came again saying that he will do amendments on the TCP Act again and is happy with the judgment. I Sarkar which came to power, BJP government Sarkar je power they said they will protect the land and the culture and identity of Goa. Purna आज voting सरकार झाला जे रेग्युलरायझेशन ऑफ सेटलमेंट जे गोंयकारांचे नांवान गोंयकारांक सेटलमेंट करता म्हण आज कोणा सगळे भायले जे बिल्डर्स जे दिल्लीकार तशेंच भायले जे लँड माफिया आज आमचे गोंयचो खाबार गेला. गोंयच्यो जमनी आनी दलना जावं ते दोंगर शेतां जावं गोंय सगळे आख्खे हे सरकारान काबार केला. हांव काँग्रेस पार्टीच्या नांवान आय एम जस्ट वॉर्निंग द BJP गव्हर्मेंट आमी गोंयकार ओगे रावचे ना. इफ द गव्हर्मेंट डज नॉट रिस्पेक्ट द हायकोर्ट्स जजमेंट एंड इफ दे कंटिन्यू टू डू द शेडी dealings to dilute the land laws, we will launch a massive agitation state-wise. हांव मागता सगळे गोंयकारांक आज वेळ आयला सगळ्यांनी भायर सरचें एंड वी वील नॉट कीप दीस फायट वील गो ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी. वी वील टेक दीस फायट टू एवरी विलेज एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. वी वील नॉट रिमेन क्वायट. हांव मागता सगळे आमचे गोंयकारांक आज टायम येयला. इनफ इज इनफ बिकॉज द TCP मिनिस्टर हॅज टू रिजाइन इमिजिएटली. The government should stop selling Goa in the name of Goa. Congress party stands firm with the people in this battle to save our motherland. Thank you. So, you can't lead the people if you don't love the people. You can't save the people if you don't serve the people. आणि हेच आमगे आज गोंयांत दिश्टी पडटा. आमगे गोंयांत सद्याक लिडरशीप ना. देर इज नो लिडरशीप इन गोवा. आनीक वाय आय से देर इज नो लिडरशीप इन गोवा? TCP मिनिस्टर आहा तो आपल्या जाय तें करता. स्पीकर आपला जाय तें सांगता. तेंच्या पार्टीचे मनीस म्हणटा सगळो एक मंत्री फकत पयशे लुटता, पयशे मेजता. सो ही आयज आमची गोंयची परिस्थिती जाल्या. आनी प्रत्येक गोंयकार पळय तेजी भावना हे दुखयतो आहाय. एक दिसाक हे तरे भाशेन गोंयकारांची भावना तेणी सारकी दुखयल्ली आसा. 17B म्हणटा ते आतां कोर्टान स्ट्रायक ऑफ केल्लें आसा. एक्चुअली आमचो डिमांड आहा काँग्रेसाचो. हे 17B म्हणटा हॅज टू बी स्क्रॅप टोटली. हे आमकां नाका.
कित्याक हेचेर जे 2021 रिजनल प्लॅनाचेर जे जागे इट वॉज एक्चुअली प्लॅन्ड फॉर ए सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. म्हणजे जे जाग्याचेर कसलो तरी कन्स्ट्रक्शन करपाक जाता, जे जाग्याचेर कन्स्ट्रक्शन करूंक जायना, आनी हे भाशेन जे लँड वॉच वॉज कॅटेगरायज्ड ही आनी तेजी सगळे ते प्लॅनाची भाजी करून उडयली. आतां ताका जाय तेका ते कन्स्ट्रक्शन करताय, आनी कन्स्ट्रक्शन करता आनी ते कोणा फायद्या करताय? ते गोंयकारां फायद्या ते कांयच तर जायना, ते सगळे गोंयकारांचेर एगेन्स्टूच जाता. सो आवर डिमांड इज म्हणजे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा ते भाशेन वी वील फायट फॉर गोवा. वी वील सी दॅट दीस 17B इज स्क्रॅप्ड फॉर एवर, आनी वी वील नॉट जस्ट कीप क्वायट. आनी गोंयकारांक लागून आमी उलो करताय. हो विषय एकदम गंभीर आहा, व्हेरी सिरियस इश्यू. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल ऑफ एवरी वन. आनी तर फुडली पिळगी तर येवची आहा ताका आनी कितें दिसतलें आनी कितें मेळटलें हें व्हेरी डिफिकल्ट टू इवन इमॅजीन. हांव कुडतोरीचो, आनी फ्रॉम कुडतोरी मुकोडे लिस्ट आहा ऑफ द टोटल एरिया दॅट हॅज बीन कन्वर्टेड बाय 17B, ऑलमोस्ट 17(2), आनी ऑलमोस्ट about 1,30,000 जमीन. There is a record here which has been converted from different paddy field, orchard to settlement zone. आणि तो ऑलमोस्ट 1,20,000 सुमार जमीन एक फॅमिलीची, लॉरेन्सो फॅमिली. आणि हे दिसांनी तुमचोय आसलें पत्रकार आमच्या भावांनी, आमगे आमदार म्हणटा आपण BJP गेलो कितें आमगे काम बरें जाताय म्हणून. इचो हिंदी कामां BJP पासून काम बरें जाताय ती हे सगळें 17B हे लँड कन्वर्शन करप. आनी ताणें सांगलां मी प्रेसाचेर की ही काम आपण करून जाल्यार ते आनी दुसऱ्या मुले वचून करून घेताले, देखून आपण केलें म्हणून ताणें सांगलां खूद हेज टोल्ड. सो काँग्रेसा टायमार तर असली इतली आय मीन सच इलिगॅलिटीज आनी इतले डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा केन्ना जावं ना. सो BJP बरोबर वचून ताणें डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा तोच हो हे रिकॉर्ड दाखयता तुमी कोण जाल्यार आय कॅन शेअर दीस रिकॉर्ड विथ यू. दीस इज द डेव्हलपमेंट. थँक्यू. पेटिशनर्स जे 17(2) ह्या क्लॉजाचेर जे हायकोर्टान गेल्ले ते कित्या खातीर गेल्ले? बेसिकली ह्या पेटिशनरांकूय जाय की आमचें गोंय जे भाशेन डिस्ट्रक्शन जाता ते वयता ती सेव करपाक, आनी वॅलीड मुद्दे कोर्टा मुखार मांडून तांणी हो वर्डिक्ट घेतिल्लो आसा थ्रू द कोर्ट. आतां गव्हर्मेंटान सांगपा म्हळ्यार जेन्ना इतले हे सगळे इश्यूज पॉयंट आवट केल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान रेडिली एक्सेप्ट करून थंयच्या थंय तो काबार करपाक जाय आशिल्लो इश्यू, आनी तो 17(2) विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लो. बट तांकां 3 कोटी मायल्स तांकां मोडपाक एक हें जाली, धाडस जाली कोणाचे टॅक्स पेयराचे पयशे व्हड व्हड एडुकेट भायले हाडून 3 crores मायलच ते म्हणल्यार ह्या पेटिशनाक. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां की जेन्ना कोण गोंय आमचें सांबाळपाक सोदता, जो तुमी सांगता की तुमी गोंय सांबाळपाक जाय म्हण तुमकां, जाल्यार त्या टायमार तुमी टॅक्स पेयराचे पयशे मोडून कोर्ट झगडटा. आनी एक फाटलें हें सांगपाक सोदता, म्हापसा केस म्हापसा कोर्टान 35,000 crores हो मायनींग स्कॅम म्हण हाडलो. BJPच्याच बोर्डान सामको आख्खें गोंयभर गाजयल्लें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना मायनींग स्कॅम म्हण 35,000 crores मायनींग स्कॅम म्हण इतलो बोर्ड केल्लो, केस जाली आनी म्हापसा कोर्टान ते डिस्पोज केलें आनी एक्वीट केलें सगळे जे एक्यूज आशिल्ले ते. हाजेर कित्याक एपील करपाक तुमकां सांगना? हाजेर एपील जाय म्हण दिसनासलें तुमकां? कित्याक तुमचो आरोप आशिल्लो तो, तुमीच आरोप केल्ले सगळ्यांनी, सगळ्या लोकांक पेजे लायल्या थिंगा मायनींग बेल्टान, मायनींग बंद जाले उपरांत. पूण ती तुमी एपील करपाक तुमकां येना, धाडस ना ऑर इच्छा ना. हें कित्या खातीर? सो हें दाखोवन दिता की तुमचो इंटेन्शन गोंया प्रोग्रेसाक आनी गोंय खातीर नाच. दुसरें जायते फावट म्हणटा आमी जेन्ना इवन जेन्ना लोक म्हणटा की बायल बिल्डर येवन गोंय काबार करता, दुसरो प्रश्न जाता तुमी बायलांक कित्याक विकता? कितले जाणां खबर आहा की भायल्या जे प्रॉपर्टीज घेता हे धमकी बी दिवन घेता म्हणून? म्हजे कडेन एक इन्स्टन्स आहा, कुंकोली एक प्रॉपर्टी विकता 300 रुपयान. गव्हर्मेंट रेट्स डिक्लेअर करता 1,000 रुपया 1,500 रुपया, पूण 300 रुपयान सेल डीड करपाक गव्हर्मेंट हें आसा एग्रीकल्चरल लँड. आनी हे एग्रीकल्चरल लँड हे भायल घेता कित्याक? कित्याक तांकां कॉन्फिडन्स आसा की ते कन्वर्ट करपाक शकता म्हणटा.
कसले दोन घेवपा रेडी आहा तूं दोंगर दी तांकां तूं शेत दी तांकां एक तोडे देखून दी ते कन्वर्ट करपाक तांकां कॉन्फिडन्स आसा कित्याक तांकां कडेन पयशे आसा हें दिवपाक. हांव जाणा हांव ते इन्सिडंट सांगता तितून जे ओनर आहा तांचे कडेन अनडिवायडेड शेअर घेता ते. आतां 5 जाण सपोज शेत आसा जाल्यार 3 जाणांचे अनडिवायडेड शेअर घेतात हें करून धमकी देखून दिवन तांकां. आनी सपोज जर 2 जाण दिना जाल्यार तांकां आनी दुसरो ऑप्शन आसना फायनली ताकाच दिवपा पडटा. हे भाशेन 300 रुपयान कॅन यू इमॅजिन आजच्या दिसा 300 रुपीजान कोण हें आसा लुगार आसा गोंयांत. पूण हे धमक्यो बी दिवन घेतात. हें बंद जावपा जाय. गव्हर्मेंटान हें चोवपा जाय सांगपा म्हणल्यार. आनी आमचें जें गोंय आमी सांबाळपा सोदता लोक सांबाळपा सोदता गव्हर्मेंटान थोडे आतां बांदलेले आसा एंटायर डिस्ट्रॉय करपाक. सो त्या टायमार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान दोळे उगडचे आनी जे इल्लेशें उरलो आहा तें पूण आमी सांबाळपाक. आनी सपोज हें जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक पडटलें. हें ऑलरेडी आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांगिल्लें आसा आनी आमी निश्चित रस्त्यार येवपाक आमची तयारी आसतली.